सुरुवातीक गीत गाऊया 886 पेज 20. आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू बापाचो मोग आमकां वांटूंक संवसारांत आयलो. जो मोगाचो एकचार ताणें बापा सोबें समोरमलो, तोच मोगाचो एकचार आमचेय थंय ताणें घडलो. 25 वर्सां फाटीं सिरील आनी शिला आनी एकामेका पासत आपल्याच मोगाची ओपणी करूंक तांणी सगल्या आडकोळींक, प्रश्नांक आनी कश्टांक फुडो करून मोगाचो एकचार घडलो. ह्या तांच्या लग्नीक जिविताच्या 25 वर्सां खातीर देवाक दिनवासुया. आनी सिरील आनी शिला आनी सगल्या आपल्या लग्नाचो वार्शीक दीस समोरंतल्या जोडप्यांक, जशेंच जोकी आनी प्लासियाना, पिटर आनी रेवलॉन हांकां सदांकाल हो मोगाचो एकचार सांबाळूंक बापाचें बळ आनी कृपा मागुया. एक कुटुंब रुप्या उत्सव समोरता जाल्यार दुसरें कुटुंब आपल्या लग्नाच्या वार्शीक दिसाचो समारंभ करता. आनी तिसरें कुटुंब त्या गायनी हांगासर एकठांय रावले जाल्यार बरें दिसतलें आसलें. रेवलॉन पिटर खंय गेला? फुडें यो. आनी जोकी आनी पालासियानो फुडें या. एक कुटुंब म्हटल्यार ल्हान क्रिस्ती पवित्र सभा. तर आयज हे कुटुंबा खातीर देवाक आमी दिनवासता. ह्या कुटुंबांनी देवाच्या मोगाच्या कोराराक विस्वाशी रावली आनी हो कोरार ती सांबाळटात आनी जियेतात. तर आयज खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर मागुया आनी ओदीक सगल्या तरेच्या आव्हानांक तांणी फुडो करूंक आनी आपलो एकवट सदांकाल सांबाळूंक देवाची बेसामाव तांकां मागुया. आनी आमची भेट देवाक मागता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जाते बाळगोडे कुटुंबान वयर सकयल जालां एकामेकाक सजमूंक आनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक. जायते पावडकोडे राग, दुस्मानकाय, क्रोध हे भाशेन आमकां
O mogan जियेतलो कोरान जिवंक सोंपें जावंक ना पयस सकल जाल्ल्या खातीर आमचे चुकी खातीर मोगा आड केल्ल्या पातकांचे चुकीचे ह्या वेळार बोगसोडे मागुया हांव पातके सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुगलेव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासर बागेन सदांच सांगपार बरी सगल्या दलुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन.
प्रार्थुया. ह्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना ह्या कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या एकदेण्या खातीर देवाक दिन वाचूया आनी तांच्या ह्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची कृपा आनी देवाची देणी वोत म्हूण मागुया. स्वर्गीच्या बापा, सिरील आनी शीला तुटून आसलेले गांठीन लग्ना गांठीन तुवें एकवटलें आनी ह्या 25 वर्सांनी तांच्या कोश्टां आनी सुखा मदीं एका काळजाची करून तुवें तांकां सांबाळलें. तांचो प्रिती मोग अदीक निर्मळ कर आनी वाडूय आनी आपल्या भुरग्यां बरोबर लिलियन, सॅमफर्ड आनी स्टीव दिसान दीस अदीक पवित्र जावंक एकामेकाक ती आदार दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीन करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तोला घाल्यो. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तोला घाल्यो जाल्यार ताचे काल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पोले ना. पूण देवदूता वोन मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोलान भरलोलो आमी पळयता. देवाचे उदार कशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुता धुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदता देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. कारण पवित करता तो आनी पवित जाता ती एकूच मुलां तावन उपजतात. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भाव भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिला. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिला. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितले वर्तें नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जाबाब,
तुज्या हाताच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिला. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोला दवरलाय. जबाब: तुज्या हाताच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतली सौजा पोरयान हेने तेने उपतोली, वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दोर्यांतली मासली सगळींच ताचे आदीन केल्याय. जबाब: तुज्या हाताच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार. सगळीं उबी रावया. देवाचे उतर मानून घेयात. मनशाचे उतर कशें न्हय, बगर देवाचे उतर कशें. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. बारकू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस कफारनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार ताच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कोणे तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भोक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी त्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेडो आत्मो ताका फडफडावून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनीक कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेड्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिल्याच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयची वाचपां आमकां उगडास करता. मनीस कोण गा? मनशाचे सैम कितें गाय? ओसोक्त. आनी ह्या ओसोक्त मनशा सैमांतल्यानूच देव मनीस जावन आयलो आमची सोडवण करूंक. ही आमकां ही नातालाची परब आमकां उगडास करता. देव मनीस जावन आमचे मोदें आयलो आमची सोडवण करूंक. आनी एब्रेवांक बरयलोले चिठींतल्यान आमकां आयच्या ह्या वाचपांतल्यान सांगता, मनीस कोण गा?
देवदूताहून ल्हान, पूण तरी आसतना देवान ताका मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट दिला. आनी कोणाक तो दिला? जेजूक दिला. अशें आयच्या इब्रावांक बरयलेल्या चिठींतल्यान ताणें कोस्ट मरोण सोंसूंक जाय आसलें आनी मनशा कुळाची सोडवण करूंक जाय आसली. आनी ह्याच खातीर तो आयलो आनी तो जल्मलो आनी मनशा कुळाची सोडवण ताणें केली. आनी आमकां हेच इब्रावांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप सांगता, जे सगलें देवान रोचलां तें ताचे वरवीं रोचलां आनी सगलें ताच्या खाल ताच्या पांयां थोडा दवरला आनी ताका अधिकार दिला, मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट दिला. He has made man the crown of his creation and has given him the authority. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी पळयता जेजू देवस्थानान भितर सरून शिकोवन दिता, अधिकार आसलेले परी शिकोवन दिता. न्हय धर्मशास्त्रा भाशेन, पूण अधिकार आसलेले परी. कित्याक थंय तो शिकोवन दिता आसतना मेडो ओतमो बशिल्लो एक मनीस आसलो आनी हो मनीस आसलो तो जेजूक पर्यान ओळखून घेता. हांव जाणा तूं कोण तो, तुका आमचें सगळें कसलें काम आसा, तूं आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? हांव जाणा तूं कोण तो. तूं देवाचो पवित्र भक्त मेडो ओतमो पर्यान ताचो अधिकार ओळखून घेता. आनी एके भाशेन ताचो अधिकार ओळखून घेताच न्हय, पूण तोच ह्या मेड्या आत्म्याक म्हणटा ताचे वेलो भायर सर आनी ताका सुटका दिता, तारण दिता. आनी हे भाशेन खऱ्यांनीच अधिकारान भोजलेली शिकोवण जेजू ताका दिता आनी खऱ्यांनीच हो अधिकार जेजू सोबे आसा म्हूण आमकां खात्री दिता. आनी जेन्ना जेजू त्या मेड्या आत्म्यांक ताचे वेलो भायर सर म्हणटा, ताचे वेळो मेडो आत्मो भायर सरता आनी तो बरो जाता. ताका तारण मेळटा, सुटका मेळटा, नवें जिवीत मेळटा. तर आयची वाचपां आमकां सांगूंक सोदता, देव मनशाक सोडवण दिवंक आयलो, सुटका दिवंक आयलो, तारण दिवंक आयलो. आनी हेच ते देवाचो अधिकार मनशा सोबे देवान ताका दिल्लो आसा. आनी होच अधिकार घेवन मनीस आपल्या कुटुंबांतल्यान आपले पवित्रतायेन जिवंक वावुरता. दर एक कुटुंब आमच्या हे घडोवन हाडटा ते एके भाशेन पवित्रतायेन जिवंक तांकां देव आपयता. हें देवाचें आपोवणें ताका केल्लें आसा. तर सगल्यांक तुमकां ह्या सगल्या आमच्या कुटुंबांक पवित्रतायेन जिवंक आपयल्यात. देवाचो अधिकार देवा काल आनी देवाचो अधिकार देवान मनशाक दिल्लो आसा आनी सगलो आख्खो संवसार ताच्या हातान घाल्लेलो आसा. पूण देवाक जाय ते भाशेन, देवाक मानता ते भाशेन ताणें ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक, ह्या संवसारांत एकामेका सोबे हे तारुणाचें हातयार जावंक, सोडवणेचें हातयार जावंक. तर दर एक कुटुंबा खातीर आयज आमी मागता आसतना खेरीत भाशेन आयज ही कुटुंब सिरील आनी शीला आपली 25 वर्सां काजारी जिविताची समोर ओंपता आसतना तांची भुरगीं हांगासर ना, पूण आपल्या भुरग्यांक सांगता, काळजा मनान धरून हो आयचो समारोप करतात, देवाक दिनवासतात. आनी हेच कुटुंबा वरवीं जायतें बरेंपण आमच्या संवसारांत आमकां येता. हो पवित्र सभेन आमकां येता. आमी पळयता तांची भुरगीं कांय बरे भाशेन ही पवित्र सभेन वावुरतात. जावं लिलियन आपली दोतोन शिकोवन दोतोनीचो कोर्स करून दोतोनीच्या वावराक खांद मारताले, पूण आतां ते शिकपाक भायर गेल्ले आसा, बेंगलोर गेल्ले आसा. तशेंच सॅनफर्ड आनी स्टीव ही भुरगीं आमचे फिरगोजेन कांय बरे भाशेन वावुरतात तें पळोवन
आमकां कुशालकाय भोगता. ती देवाचो मोग आनी देवाचे बरेपण विस्तारतात आनी आपल्या जिवितांतल्यान देवाक महिमा दितात. तर सगळे आमकां देवान हेच करूंक आमकां आपयल्यान पवित्रतायेन आमी जिवंक, देवाचो मोग मनशांक कळीत करूंक, मनशांक परगटूंक. दर एक कुटूंब हेच कार्य आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरता. तर आयज तांचो 25वो हो सिल्वर जुबली आमी समोर ओंपता आसतना तांच्या देणे पासत देवाक दिनवासुया. ह्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक बरे रित विशेन वाडयल्यान, क्रिस्ती शिकोवणेन, क्रिस्ती तत्वांनी वाडयल्यान ती एके भाशेन न्हयच आपलो आख्खो कुटूंब जेजूची महिमा आनी जेजूचें बरेपण विस्तारतात. सडवण मनशांक आनी सगळ्या आख्खे संवसाराक विस्तारतात. तर खेरीत भाशेन त्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर ह्या वेळार आमी मागुया आनी आवडुया. आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबांक हे कुटुंब एक देख जावं दी, एक देख जावं दी. कित्याक जायतीं आमची कुटुंबां आसात पूण जायतीं तांची भुरगीं मिसळ जायनात, कांयच करिनात, पयस रावतात. म्हणून हे भाशेन तांची देख घेवन पवित्र सभेच्या वावरांत आनी आपले संवसारी जिवितांत पडसळटली नोखेत्रां जावंक तांची देख घेवन सगळ्या कुटुंबांनी मिसळ जावंक, चडवणेचें कार्य जेजूचें फुडें व्हरूंक, आपलो अधिकार देवान दिल्लो ह्या संवसारांत दाखोवंक आनी त्या अधिकारा वरवीं बरेपण विस्तारूंक मागुया. मोगाड बाबा म्हयणीनो 25 वर्सां फाटीं देवान सिरील आनी शीला हांच्या एकवटाचेर आशिर्वाद घातलो. त्या दीस ताणें एकामेका समेक मोगाचो करार केलो आनी एकामेकाक सुखान आनी दुखांत वांटो घेवंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावूंक भास दिली. आयज तीच भासावणी न्हवसरूंक ती नव्यान देवाची वेदी मुखार आयल्यान सगळ्या बायलांनी ती आपली न्हवसणणी करता आसतना आपल्याच मनान काळजान न्हवसणणी करची. हांव सिरील तुका शीला 25 वर्सां फाटीं ही भास तुका दिली ती विस्वाशीपणान नव्यान उतरता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकीन तुका सदांच विस्वाशी रावतलो म्हूण आनी तुका मोगान आनी मनान एकतलो म्हूण नव्यान भास दिता. हांव शीला तुका सिरील 25 वर्सां फाटीं जी भास तुका दिलेली ती नव्यान उचारता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका सदांच विस्वाशी रावतली आनी तुका मोगान आनी मनान लेखतली म्हूण नव्यान भास दिता. सर्वेस्पर देव आपल्या भोलेपणान तुमी एकामेकाक दिल्ली भासावणी मानून घेवंक आनी गोड करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक. तो तुमकां सदांच मोगाच्या एकचारान बांदून दवरूंक आनी आपल्या देवीक जिवितांत वांटो दिवंक. बापा ती दोगांय तुज्या मोगाच्या करारांत वांटो घेवंक आनी तुका साक्षी दिवंक पावूंक. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. शीला म्हज्या शीला म्हज्या नवसरलेल्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणां कशी ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमीन. सिरिल म्हजी नवसरलेल्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणां कशी ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर देव सदांच तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. गीत गाऊया. O9, page 161. उबी रावया. पयलीं काजाराची वस्सां बरे भाशेन वेतात आनी मागीर जायते पावट आगोडायो आव्हानां जायते तरेचे तुफानां जिवितांत उप्रासतात. तर आमच्या मागण्यांची तांकां गरज आनी सगळ्या कुटुंबांक गरज म्हूण ओळखून घेवन आमची खालती मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या एकवटान रावून देवाचे राज विस्तारपणाचो वावर सगळे उर्बेन मोगान आनी जाणवायेन करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागोया. वर्सां पर्यंत सिरील आनी शिला आनीन आपल्या मोगाक जिवीत एकामेकाच्या मोगान गोंपलें. सोंसणीकायेन विस्वाशीपणान समजीकायेन सांबाळलें आनी आपल्या भुरग्यांक सॅनफर्डाक लिलियनाक आनी स्टिवाक मोगान आनी सोटणायेन वाडयलीं. ह्या फुडें ताणें असलोच मोगाचो एकचार सांबाळून जियोंक आनी तांच्या भुरग्यांनी तांकां मोगान आनी मानान लेखूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जोडप्यांनी खेरीत भाशेन जोकीम आनी प्लासियाना पिटर आनी रेवलॉन हाणीन सदांच मोगान आनी एकचारान जियोंक जेजूक तांच्या काजारी जिविताचो मास करूंक आनी तांचे गोराबे नाजारेताच्या गोराब्या सारके पवित्र जावंक देखीवन आनी दुसऱ्या सोबेन दोयाल जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आयच्या दिसा आमी तोरमी चालले सिरिलाक आनी शिलाक ही 25 वर्सां एकठांय सांगातान मोगान एकचारान जियो. कितें गाय तुमचो गूट? वॉट इज द सिक्रेट? म्हाका दिसता मागणी. जो कुटुंब एकठांय मागणी करता तो एकठांय जियेता. दुसरे सुवातेर हो कुटुंब देवाच्या उतराचेर बांदलेलो कुटुंब. देवाचें उतर ती आपल्या जिवितान जियेली, वाचले, नियाळ्ळें आनी ह्या उतरा पोरमोणे चल्लीं. आनी तिसरे सुवातेर म्हज्यान म्हूण येता भुरग्यांचो सांगात. भुरग्यांनी तुमकां एकठांय दवरली. तर ह्या सगळ्या देण्या पासत आनी हेच मागणें देवाचें उतर आनी एकामेकाच्या सांगातान एकचारान जियोंक तुमकां आनीक फुडलें जिवीत जियोंक आमी आवडयता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C34. Vitoni portanu
म्हज्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक सिरील आनी शिलाच्या लग्नाच्या रुप्या उत्सवा दिसा तुका आर्गां दिवन आमी समर्पितांव तो येवन कोणवळायेन तूं मानून घे. जावं तो आमकां सुबाम शांतीची आनी संतोसाची सदां वावती जोर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमी उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मोरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कोश कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाणताचो गोट परगोटुया. Jesu
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूण आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांच्या मेल्ल्या गोच्यांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन झुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देव आमचो बाप तोच आमकां राखता सांबाळटा आनी आमचें जिवीत चलयता. तो सदांच ताच्या संबंदान आमी जिवंक ताचे एकचारान एकवटान आमी जिवंक ताणें शिकयलेले मागणे जेजूनच ह्या वेळार सर्गेच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या शास्त्रांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराचे पाप काढले
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्या त्या म्हज्या गितांचे म्हाका पावना पूण जे एका सुखान म्हाका भलायकी मेवतली. Hymn number D32. E12. Tuji ore
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, ह्या पोती पोतींनी सिरिलाक आनी शिलाक आपल्या भुरग्यां आनी इश्टां बरोबर तुज्या कुटुंबाच्या जेवणाक बसून तुवें स्वतस्फुरीत केली. जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान ताचो काळजाचो एकवट दिसान दीस ओदीक तीर जावं. धिरान आनी संतोसान तुज्या आज्ञाच्या मार्गान ती चलूं आनी शेकी सर्गेच्या जेवणान बरोबर वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. परबीं दिता सिरिलाक आनी शिलाक हो 25 वर्सां एक मायलस्टोन तुमच्या जिवितान तुमी आयच्या दिसा समोर उबलो. Dearest Dada and Mama, today I thank God Almighty as both of you look back with happiness and pride upon the 25 beautiful years that you spent side by side. I pray that every moment that you share of dreams you've seen come true. We, your children, Sanford, Lillian and Steve, wish you both a happy 25th wedding anniversary. Thank you for a lifetime of memories and for your love, support, and most important, your prayers. We would like to thank you for all you've done throughout our lives. I would especially like to take this opportunity to thank our parish priest, Father Orlando Marques, for celebrating this joyous occasion of our parents' 25th wedding anniversary. I sincerely thank Ozil Uncle for preparing today's liturgy and all the readers. I thank the choir led by Bosco Gonsalves and Arthur for their melodious voices. I thank Rita Auntie, Janet Auntie and Gloria Auntie for helping with the church preparations. I thank John Uncle for recording today's Mass, and finally to our family and friends. It means the world to us to have you here. Thank you for the support, encouragement, the love and laughter you have contributed to our lives. We also remember my brother and my sister, Sanford and Lillian, who could not make it today due to the hectic schedules and work at Bangalore. We pray to God to guide and protect them in all that they do. Lastly, I would like to say, in theory, marriages are made in heaven, but for all other practical purposes, a 25-year-long marriage is made by the tireless efforts of a beautiful couple like you, Dada and Mama. May this 25 years of your married life be the prologue of a timeless fairy tale with a lovely ending. Thank you. निमाणे गायन जाल्या उपरांत सिल्वा जुबली सेलेब्रेट करता तांची सांगाता आनी तांच्या पुता सांगाता एक फोटो आनी एक सगळ्याक तुमच्या जेसिका तुमच्या कुटुंबा सांगाता आनी उपरांत थोडोसो वेळ ताका आमी परबीं दितले आनी तांचे सांगाता थोडो वेळ सारतले. उबी रावया. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. शेवटाचें गीत गावया F13 पेज 91. Soda
Alleluia,